गोंयकाराच्या कॅसिनो मुक्त गोंय सपनाक सरकारान लायली चूड. यान फुडें कॅसिनोक दितले सोमते 15 वर्सांचे लायसन्स. मंगेशीच्या माजी पुजाऱ्याचो अटकपूर्व जामीन भायर आयलो. मुंबयच्या चलयेचो देवळात केल्लो विनयभंग. नगर नियोजन कायद्यांतली नवी सुदारणा भागीदार पक्षांच्या दबावा वयल्यान. काँग्रेस म्हणटा कायद्याचो अभ्यास करता गरज पडल्यार न्यायालयानूय वयता. गोंयचे बाजार भरले ताज्या नुस्त्यांनी. एफडीए नदर दवरून रावल्या चेक नाक्यार. आता खबरो विस्तारान पळोवया. नुस्तेमारीचो सीझन सुरू जाला. बाजारात ताजे नुस्तें मेळपाक लागलां. तरी पूण फर्मिलिनाचो भंय गोंयकाराक अजूनय सतयता. हेर राज्यांतल्यान गोंयांत नुस्तें हाडप परतून सुरू जालां. एफडीए पोळे आनी पत्रादेवी चेक नाक्यार नदर दवरून आसा. लोक म्हणटा भाजी आनी फळांची तपासणी करची. 15 दिसाच्या नुस्तेबंदी उपरांत गोंयांत भायलें नुस्तें येवपाक परतून सुरवात जाल्या. भायल्यान हाडिल्लें नुस्तें मडगांवां नुस्तें मार्केटात देंवयतात. अन्न आनी वखदां प्रशासनान मार्केटात येवन नुस्त्याची तपासणी करची अशें नुस्तेकारांनी मागलां. अशें जाल्यार लोकांचो मातसो विस्वास वाडटलो अशें ते म्हणटा. बरें दिसलें की गोवोरमेंटान एक निर्णय घेवन एकलेच चॅक पोस्टाचेर एफडीए दवरले आनी भायल्यो गाडयो भितर गेल्यो आनी फॉरेन ते चॅक करता अशें दिसलें. आनी आयज पासून दिसलें गोंयकार जायते जाण मार्केटान येयले आनी आमी बरें गोंय आहा अशें आमचो मार्केट सारको खाली पडलेलो. जायते जाण गोंयकार येवन बरें खूश जाले. तरी नुस्तें थोडें घेवन गेले नुस्तेकार. नुस्तें व्हरपाचें नुस्तें घेवन गेले आनी मागता गोवोरमेंटा कडेन तरी जाता जाल्यार आनी एक एफडीए काडून फीश मार्केटान दवरपाचो. होलसेल फीश मार्केटान भायल्यान टेंट घालून टेम्पररी बेजीक तर दवरून हिंगाय बी चॅक करचें आनी लोकांक खूश करचें आनी दाखोवचें खरेंच की गोवोरमेंट इतलें तुमच्या पासत करता. आनी गोवा 365 पोळे चेक नाक्यार वचून एकूण परिस्थितीचो आढावो घेतलो. नुस्तें घेवन गोंयांत येवपी ट्रकांची एफडीएची टीम तपासणी करताली. सरकाराच्या नव्या नेमा प्रमाण आतां ट्रकवाल्यांक गोंयच्या एफडीए कडल्यान प्रमाणपत्र घेवचें पडटलें. तशेंच परवान्यांचें टायमार नोंदणीकरण करचें पडटलें. फकत नुस्त्याचीच न्हय तर फळां आनी भाजयेच्या ट्रकांची तपासणी करची अशें काणकोणच्या तरणाट्यांनी मागलां. समाधान अशें जाल्लो कारण फक्त नुस्तेंच चॅक करतात. हे पळय केमिकल मारिल्ले आंबे केळी आयिल्ले आसात. म्हजेच प्रमाणे गव्हर्मेंटान एफडीएक कॉन्ट्रेक्टां दिवपाचें की तुमी अमकी रेट मारल्यार अमकें तुमकां पेमेंट मेळटलो म्हणून. कारण तांकां म्हयन्याक सारको पेमेंट मेळटा पूण ही फळां खाल्ले कडेन आमचे गोंयकार डॅमेज जावंक शकता. पोळे चेक नाक्या वयल्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. मंगेशी देवळाच्या माजी पुजाऱ्याचे दोन्ही अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारल्या. फोंडेच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयात ही सुनावणी जाली. देवदर्शनाक आयिल्ल्या वेळार पुजाऱ्यान विनयभंग केलो अश्यो 2 कागाळी 2 चलयांनी फोंडें पुलिशेंत नोंद केल्या. जून म्हयन्यांत मंगेशी देवळांत दर्शना खातीर आयिल्ले तेन्ना देवळांतल्या भटान आपल्याचेर अतिप्रसंग केल्लो अशी कागाळ एके चलयेन केल्ली. हे केशीत गरज पडली जाल्यार चवकशे खातीर पुलीस दुबाविताक ताब्यात घेतले अशें सरकारी आदोगाद सत्यवान रावत देसायान सांगलें. 1907 वर्सां एक चली जी चली एक फॅमिली इयर्स साकून हांगा आयिल्ली आनी ती देवळाक विजीट केल्ली. तेजे कडेन कितें चलये कडेन कितें मिसबिहेवियर जालो अशें म्हणून कितें मॉलेस्टेशन जालें अशें म्हणून एक कंप्लेन फायल जाली 19/7/2018 क्रिस्टाचेर त्या देवळाच्या तेजे धनंजय भावे म्हणून. आनी ती कंप्लेन फायल जातरीच ते एरेस्टाची भिरांतेक लागून तेणी मूड एन एंटिसिपेटरी बेल बिफोर द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फोंडा. ड्युरींग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ती आनी एक चलयेन असोच कंप्लेन फायल केली. ती चली बॉम्बेच्यान तिचो FIR रजिस्टर जाल्लो आनी अकॉर्डिंगली दोनी बेल एप्लिकेशनां 27 तारखेक ताजेर आर्ग्युमेंट जालो एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशनाचेर. आनी तेजी ऑर्डर आज दवरली सकाळ फुडें. ती आज ती ऑर्डर दोनी एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशन ताजी रिजेक्ट जालें, डिसमीस जालें. आनी दोनी बेल एप्लिकेशन ताणी सेशन कोर्टान डिसमीस केली. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. गोंय कॅसिनो मुक्त जावपाचें सपन मावळ्ळें. चडांत चड पणजे मांडवी न्हंयतले कॅसिनो कडेक सरत. मुख्यमंत्र्यान तशे संकेत विधानसभेत दिल्या. कॅसिनोची नवी येवजण म्हयन्या भितर हाडटा अशें तो सांगता. सगळे कॅसिनो दवरपाक नवो गॅम्बलिंग झोन तयार करतले. Thereafter, upon their willingness to shift, they will be granted maximum 4 years to shift their operations. Licenses for casino operations
being granted in designated zone can be considered for tenure of 10 to 15 years, taking into account the huge investment required for such projects. Licenses for offshore casinos will be issued provided they grant their willingness within a year's time from the date of policy being declared to shift their operation to notified designated zone. ह्या महिन्या भितर कॅसिनो पॉलिसी येतली, which will have basically government shall identify notified designated zones where present offshore casinos can be shifted to. म्हणजे सरकार नोटिफाय करतले झोन्स. मात कसिनोची नवी येवजण हाडचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान काय तेंपा आदी केल्ल्या विधानाचो ताका विसर पडला. गोंयांतल्यान कॅसिनो भायर उडयतले अशें पर्रीकरान 2013 वर्साच्या 27 मेक सांगिल्ले. ताच्या विधानाक आतां 4 वर्सां पुराय जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय भाजपा सरकार भागीदार पक्षांच्या दबावाक बळी पडले. तातूंतल्यानूच नगर नियोजन कायद्यांत सुदारणा जाल्या. काँग्रेसीन टिका केल्या. हे विशीं कायदे तज्ञां कडल्यान सल्लो घेवप चालू आसा. गरज पडल्यार उपरांत न्यायालयांत दाद मागतले अशें काँग्रेस मुखार सांगता. शार आनी नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्ती करपाक सरकारान हालींच बिल पास केला. या बिलात ट्रान्सफर ऑफ डेव्हलपमेंट रायटाची नवी संकल्पना मांडल्या. या सुदारणेक राज्यपालान मान्यता दिवची न्हय अशें काँग्रेस म्हणटा. सरकाराचें काम लोकांचे इश्यूज, लोकांचे प्रश्न हे जाता तितले बेगीन सुटावे करपाक जाय. पण आमी पळयता की फाटलीं 6 वर्सां जे प्रश्न आसा ते आयजूय आसा. आनी आमचो मुखेलमंत्री डेटी दीत आसा. ते डेटी दिवपाची तेची संवय ही खूब पयलींची. यू टर्न डेटी दिवप ही तेची स्टायल जाल्ली आसा. कॅसिनो पॉलिसी फॉर गोवा बाय ऑगस्ट एंड, employment policy by August, tourism master plan in couple of months, mining issues will get proper direction by September, electricity, उदकाचो प्रश्न, खड्डे पडलेले रस्ते हे बाय डिसेंबर हे सगळें सारकें जावपाचें. Solution to job concern of teachers, contract workers in another 4 months. ही सगळी स्टेटमेंटां आमच्या मुखेलमंत्र्याची जावन आसा. हो सरकार सगळे प्रश्न मुखार ऑक्टोबरान, नोव्हेंबरान, डिसेंबरान, ऑगस्टान 4 म्हयन्यांनी 6 म्हयन्यांनी लोक आतां ह्या उत्तरांक विटलेले आसा. हे सगळे विशय पोस्टपोन करीत आसा. पण आयज आमी पळयलां की TDR एमेंडमेंट जे हाडलां ते मात एकदम फास्ट पास करून उडयले. हे इतले बेगीन घायेन कित्याक हें करपाचें आसली गरज? आमकां दुबाव आसा की हितून कांय मोजक्याच गोंयकारांचो जे पळय धनाढ्य अशें आसा तांकां फायदो करून दिवपाक हे एमेंडमेंट जाता तितले बेगीन पास करून उडयलां. आनी आमकां दिसता की हे प्रेशराचेर केला. जे तेंचे अलायन्स पार्टनर आसात ते अलायन्स पार्टनराच्या दबावा खाला हे तेंच्यांनी मान्य केला. Why do we require these piecemeal conversion process which does not fit within any logical planning norms? In 2005, when this provision was being utilized through this act, the then Chief Secretary, Mrs. Kiran Dhingra, I think was there. She had put up a note to the governor that this is not in terms of a good law and this should be stopped. And the governor at that time had stopped this practice of piecemeal conversions by applying to the Town and Country Planning Board. After 13 years, it is sad, एक खरें दुखाची बात की आमी परत हें piecemeal conversion करपाचें पावर घेतला ह्या गव्हर्मेंटान. म्हाका दुबाव आसता हो कित्याक तेणें पावर घेतला, कोणाच्यो जमनी कन्वर्शन करपाक
आनी कितें हेचो मोटीव आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. गोंयांत सगळीच कडेन बेकायदेशीर मार्गान जमनीचें रुपांतर जाता. लोक सरकारा कडेन दाद मागता पूण सरकार कांयच कारवाय करिना. उपरांत लोकांक न्याय मागपाक न्यायालयाचे हुमरे झरोवचे पडटा. गोंय चलोवपाक सरकाराक जमना, आम आदमी पक्षान आरोप केला. बेकायदेशीरपणान जमनींचे रुपांतर जाला हे विशीं TCP मंत्र्यान विधानसभेत सांगिल्ले. तशेंच हाचेर कारवाय करतलो अशेंय तो म्हणटालो. आतांच तुमी जाणा असेंब्ली चालू आशिल्ली तेन्ना एक प्रश्न आयलो की जायती खंय भाटां शेतां ऑर्चर्ड लँड्स कन्वर्ट जाले खंय. 1 कोटी स्क्वेअर मिटर कितें जमीन कन्वर्ट जाली खंय आनी ताणें एक्सेप्ट केलें. मागीर तांकां खबर आसा हें कन्वर्ट जालें तें सगळें इल्लिगल. आतां हें इल्लिगल कशें जावंक शकता. सगळें मेळून आसात. ओके, हांकां सगळ्यांक सगळें खबर आहा पूण कांयच जायना. गव्हर्मेंट तर न्हिदला. ओके, आतां मंगेशीचे लोक कोर्टान गेले. तांणी कोर्टान वचून कोर्टाची ऑर्डर हाडली आनी तें थांबयलें. सो कोर्टाची सपोज ऑर्डर हाडली म्हणल्यार कितें सरकार चलत ना, सगळ्या लोकांनी कोर्टान वचपाचें. लोक न्हिदूना, लोकांनी कंप्लेन केल्ल्यो आसा. सरकार न्हिदला, सरकारूच न्हिदून गेला आनी फक्त कोर्टान लोक वचून घेतात. सो म्हाका दिसता ह्या आनी सरकार कित्याक जाय. सरकार आमच्या गोंयचो हेंच काडून कोर्टा कडेन दिवया, तांकांच चलोवनी आमचें गोंय. आतां कितलें नुकसान जालें जाणा तुमी. इतले 1 कोटी सपोज म्हणटा ते 1 कोटीनी चडूच आसा तर दर 1000 कोटी सुमार नुकसान जालें आज गोंयच्या सरकाराक. कित्याक एक्सचेकरान पयशे येवपाक आशिल्ले न्ही ते 1000 कोटीच्या वयर नुकसान जालें. कांय जाण बोगस पद्दतीन सरकारी येवजण्यांचो लाव घेता, तांची चवकशी करची अशें आपान मागला. दाखोवंक सोदतालो पळय इल्लिगल प्लॉटांचे एडवर्टिजमेंट्यो अश्यो येतात पळय. ह्या हायकोर्टान बंद केलें. NGTन सुद्दां गेलें. NGTन सुद्दां तांणी सांगलें ह्या प्रायवेट फॉरेस्टाचें कॅल्क्युलेशन करचें म्हूण हांगा मेजून कितलीं झाडां आसात तीं. एडवर्टिजमेंट येता अशें येतात आनी तरी पूण फूल रेट बी घालून सगळें नांवां बी कोणा कोणाक कॉन्टॅक्ट कर सगळें इल्लिगल. दयानंद सामाजिक सुरक्षा आणि गृह आधार या येवजण्यांचो कांय जाण गैरमार्गान लाव घेता असो अहवाल विधानसभेत दवरिल्लो. येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर आशिल्ल्या अटींचो ताळमेळ बसना, देखून नियंत्रणाची पद्दत घटमूट करप गरजेचें आसा अशेंय तातूंत म्हटलां. आम आदमी पार्टी डिमांड करता की फूल डिटेलाचेर भायर घालची विथ नेम्स कोणे कोणे हे पयशे खाले. 550 कोटी जरी CAG म्हणटा इट इज मोर दॅन दॅट, इट विल बी डबल. CAG रिपोर्ट पळय म्हणटा दीस इज CAG रिपोर्ट करंट वर्साचो जायना किंवा पयलीं फाटल्या वर्साचो जायना. CAG रिपोर्ट 2-3 वर्सां फाटलो आसता. सो 550 कोटी जे जाहीर केल्या ते कांय 2-4 वर्सां फाटलो तो रिपोर्ट आसतलो. आज मेरेन जर ते लॉस पळोवपाक गेल्यार इट मस्ट हॅव क्रॉस 1000 करोड रुपीज. कोणाक धरतले तुमी आतां. हे जे पयशे अशे मिसडिक्लेरेशन फ्रॉड करून तुमी तुमचेच कार्यकर्त्यांक दिल्ले न्हू, तुमी तेंचेर एक्शन घेतले. कोणाचेर एक्शन घेतले तुमी. बेश्टे जाहीर केले म्हणून जायना. खरें म्हणजे खोलायेन चवकशी जावपाक जाय आनी जे पयशे फ्रॉड करून लोकांनी विदावट नीड ते म्हणजे तांकां गरजूच नासली त्या पयशांची तरी पण ते पयशे सरकाराचे घेतले तुमचेच कार्यकर्त्यांनी. तांचेर तुमी एक्शन घेतले काय ना हो व्हडलो प्रश्न. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. गोवा सुरक्षा मंचान शेनवारा पणजे आझाद मैदानाचेर उपास केलो. मोपा विमानतळ पिडीत शेतकारांक न्याय दिवचो अशी तांची मागणी. गोंय सरकारान ह्या गरीब शेतकारांचेर हिसपा भायर अन्याय केला. तांकां न्याय मेळ बगर ओगी रावपा ना अशें मंच उलोवन दाखयता. एका वटेन सरकार न्याय, समता आणि व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली करता तर दुसरे वटेन हेच सरकार शेतकारांचेर अन्याय करता अशें गोवा सुरक्षा मंचाचो अध्यक्ष आत्माराम गांवकर म्हणटा. कसलीच सुचोवणी न दिता जिल्लोधिकारी नीला मोहननान 2 शेतकारांची घरां मोडून उडयल्ली. तांची घरां कायदेशीर आशिल्ली अशें असतानाय ती कित्याक मोडून उडयल्ली हाचेर कोणच उलयना अशेंय तो म्हणटा. आयकात तो कितें म्हणटा ते. कसलीच पूर्व सूचना न देता, कसलेच तरेचे नोटीस न दिता सडनली नीला मोहनन जे जिल्हाधिकारी आसात ह्यो जिल्हाधिकारी मोठो ताफो घेवन येता आणि JCBन 2 घरां जी आसा ती जमीनदोस्त करता. त्यांच्या घरादारांचेर नांगर फिरयता. तांकां सादी नोटीस सुद्दां ना. ते तळमळटा आसात पण सरकारान त्यांची दखल घेतलेली ना अजून पर्यंत. ह्या सरकारान बेकायदेशीररित्या ही घरां मोडलेली आसात. बेकायदेशीररित्या कशी. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम.
विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. पावशी अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा गोंयकारांचे दोळे दिपावले. विधानसभेत एक खाशेलें बिल बिनविरोध पास जालें. मंत्री आमदाराच्या पगारात वाड, ती सोमती 77%. आता सरकारी तिजोरीक वर्साक सुमार 6.5 कोटी रुपयांचो भार पडटलो. हेर वेळार प्रत्येक सरकारी गजालीक विरोध करपी विरोधी पक्ष मंत्री आणि आमदारांच्या पगारवाडीचे बिल जेन्ना विधानसभेत आयले तेन्ना तोंड धापून वगी रावलो. सरकारी विधेयक मांडपाक वा संमत करपाक गोवा सॅलरी अलाउन्सीस अँड पेन्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली 5th अमेंडेड बिल 2018 माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी विधेयक विचारात घेवपा खातीर मांडचें. Sir, I request to move that a bill number 17 of 2018, the Goa Salaries, Allowance and Pension of Members of Legislative Assembly, 5th Amendment Bill 2018 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा की हे सरकारी विधेयक विचारात घेवचें, जेका मान्य आसा त्याने हय म्हणचें, Aye. जेका मान्य ना त्याने ना म्हणचें. तुमचे कडेन हय येवंक ना. आता हाका तरी हय म्हणा मरे. हय म्हणणाऱ्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणणाऱ्याचें म्हणणें मान्य जालें. आमदार सध्या महिन्याक लाखभर रुपया पगार घेतात. हे बिल पास जातकच तांचो पगार 1,70,000 रुपयांचेर पावतलो. निवासी भत्तो म्हणून तांकां 1,500 रुपया मेळटात. हे डबल जातले. तशेंच तांच्या वाहतूक भत्त्यांतय वाड जावपाची आसा. कामा निमतान भायल्या राज्यांत गेल्यार वाहतूक भत्तो म्हणून तांकां 6,000 मेळटात. ते वाडून 7,500 रुपया जावपाचे आसात. Sir, I request to move that a bill number 17 of 2018, the Goa Salaries, Allowance and Pension of Members of Legislature Assembly, 5th Amendment Bill 2018 be passed. प्रश्न असो आसा की हे विधेयक संमत करचें, जेका मान्य आसा त्याने हय म्हणचें, Aye. जेका मान्य ना त्याने ना म्हणचें. हय म्हणणाऱ्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणणाऱ्याचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा सॅलरी अलाउन्स अँड पेन्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली 5th अमेंडेड बिल 2018 passed. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. दाबोळे विमानतळावेलो पार्किंग प्रश्न जाता तितले बेगीन सोडयता. ते खातीर हे समस्येची बाधा जावपी सगल्यांक विश्वासान घेतले. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान म्हळां. सोमारा ताणें विमानतळाक भेट दिवन पळोवणी केली. विमानतळावेले पार्किंगे वयल्यान साबार जाण बेजार आसात. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी तारीक थॉम्सान दाबोळी विमानतळाक भेट दिली. ह्या वेळार ताणें विमानतळावेल्या पार्किंग प्रश्नाविशीं AAI संचालक BCH नेगी आनी हेर अधिकाऱ्यां सांगतान बसका घेतली. विमानतळा शेजाराक पार्किंगेची सोय नाशिल्ल्यान टॅक्सीकार आनी बाकीचे लोक महामार्गार आपल्यो गाडयो पार्क करतात. देखून थंय येरादारीक आडखळ येता. तशेंच अपघातय जातात. हाचेर हे बसकेत चर्चा जाली. पार्किंग प्रश्न बेगीनच जाग्यार घालतलो अशें उपरांत जिल्लोधिकाऱ्यान सांगलें. Once analyze, I will come at inference. Immediate inferences should not be arrived at. We should carefully think and then arrive at a proper solution, or even my observations. These are prima facie observations. I will take, analyze, we will all have discussions based upon the environment. Any solutions? See, that takes time. It's a complex issue, correct? It's a complex issue. It's been there for quite some time. So you have to take some time, discuss, arrive at some solution. It cannot be like I can suddenly give a. So stakeholders are important and they are a very important part of the airport setup. So definitely we will arrive at some solution which takes into account everybody. That now the growth of the airport, number of tourists are increasing. So there is a requirement to answer the issue. So after detailed discussions, deliberations, we will ensure that every stakeholder interest is taken into consideration. आम्ही रिप्रेझेंट दिला. आम्ही 25 वर्सां आमी जे डिमांड करता पार्किंग आनी एरोप्लेन त्या न्यू टेंडर बिल्डिंग एअरपोर्ट स्टार्ट जाला तेन्ना आमी वनाचे अजून मेरेन डिपार्टमेंट पार्किंग मागिता. सो आयज कलेक्टर येयलो, कोणत्या रिप्रेझेंटेटिव्हान दिल्ले आसा पार्किंग खातीर आनी परत ऑब्जेक्शन केल्लें कोण न्यू जे ॲप टॅक्सी येता खातीर तें ऑब्जेक्शन आमी केल्लें की तिंगा तें स्लीप मारतलो म्हणून. ताणें कलेक्टर आमकां एश्युरन्स दिला की डेफिनेटली आपूण आमकां आपयता म्हणून सांगला. तेणी फुडलो येवन आपल्या दारान म्हटला पार्किंग इशू आपूण सॉल्व करता म्हणून सांगला तेणी. पार्किंगे खातीर आनीक जमीन दिवची अशें गोंय राज्य प्राधिकरणा कडेन मागला अशें AAI संचालक नेगीन सांगले. ही जमीन बेगीनच मेळटली अशी आस्त ताणें उक्तायली. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.